Journalist Sudeep Tamankar has flagged concern over sleeper buses registered in Goa using rental agreements while operating interstate routes. He claimed that many buses continue to remain registered despite expired agreements, causing irregularities and revenue loss due to lower passenger tax collection. Authorities have been urged to take the action. सगळ्यात पयली आम्ही अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे जी प्रेस आपयल्या तितून तुमचे स्वागत करता सगळ्यांचे आणि दोन मुद्द्याचेर आयज प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणजे पयलो मुद्दो म्हणजे आयज वाहतूक खात्याचे म्हणजे केंद्र सरकारचे जे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट हायवेज आहा त्यांचे एक सर्क्युलर आसा की व्हेकलाचे कसली गाडी कमर्शियल व्हेकल जी आहा त्याचे जर फिटनेस एक्सपायर्ड जाले जाल्यार 50 रुपया दिसाक फायन मारपाचें एक केंद्राचें नोटिफिकेशन आहा आनी त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे आमचे जे कमर्शियल व्हेकल जे आहा तेंचे फिटनेस काबार जाले कोविडांच्यान खुबश्यो गाडयो बंद आसल्यो तांकां जवळ जवळ 40,000 50,000 80,000 किंवा मायनिंगेचे ट्रक आसात तांकां सगळ्यांक बंद आसलेल्या कारणान 50,000 70,000 कोणाक लाखाच्या वयर सुद्दां अश्यो फायनी येवपाक लागल्यो आनी तो मुद्दो आमी आमचे मुख्यमंत्री ज्या डॉ प्रमोद सावंत यांचे कडेन आमी तो मांडलो 27 तारखेक आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिलें 27/11 आनी त्याच दिसा मिटींग जाल्ली चीफ मिनिस्टरा वांगडा त्या मिटिंगेन मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें की आपूण केंद्रा कडेन गडकरी कडेन उलोवन कितें तरी तितून वाट काडटलो त्या प्रमाणे केंद्रांच्यान अप्रुवल बी घेवन आयज सरकारान नोटिफिकेशन काडलां तेचेर की 50 रुपया प्रमाणे जर दिसाक लाखांनी जे पळय पयशे जातात हजारांनी जे पळय पयशे जाता वाहतूकदारांचे ते फक्त 1,000 रुपया भरून बाकीचे सगळे माफ जातले ते नोटिफिकेशन सरकारान आयज काडलेले आसा पयलीं सरकाराचे हांव धन्यवाद म्हणटा पयल्या मुद्द्यान की डॉ प्रमोद सावंत तेणें आमचे जो विशय आसलो तो केंद्रांच्यान पावोवन म्हणजे आमी तो फॉलोअप करीत आसले 2-3 फायल रिटर्नूय येयल्ली लॉ डिपार्टमेंटांतल्यान ती योग्य तरेन फॉलोअप करून आयज नोटिफिकेशन काडले सरकारचे पयलीं सुवातेर आभार मानता आनी आमचे वाहतूकदार आहात जे रिक्षावाले आसात कोणाच्यो क्रेनी बंद आहा कोणाच्यो बसी बंद आहा टॅक्सी बंद आहा सगळ्यांक आव्हान करता की ही स्कीम जी आसा ही 31 मे 2026 पर्यंत दवरल्या सरकारान आयच्यान फुडल्या सोमारच्यान ती लागू जातली आनी 31 मे 2026 पर्यंत लागू आसतली जेन्ना कोणाच्यो गाडयो बंद आहा पळय तेंच्यांनी तेचो लाभ घेवन जाता तितले बेगीन आपले पासिंगां बी सगळ्यांनी करून घेवची कित्याक सरकार परत परत ती वाडोवचो ना ताका लागून सगळ्यांक हांव आव्हान करता की तेंच्यांनी लाभ घेवचो आनी दुसरो मुद्दो म्हणजे आसा तो आयज आमी हांगासर एक निवेदन दिवपाक येयल्लें की काही दिसा पयलीं जो आमी लिव्ह एंड लायसन्साच्या एग्रिमेंटाचेर ज्यो गाडयो रजिस्टर जाता तो मुद्दो आमी उखल्लेलो आनी तो मुद्दो उखल्ल्या उपरांत जो म्हजेर फाटल्यान थंय हल्लोय जालो त्याच्या उपरांत ह्या मुद्द्याक जो जोर धरलेलो आसा तो जोर कायम दवरतना हे प्रकरण आतां कोर्टान पावल्लें आसा ती बस कोर्टान 13 तारीख पर्यंत भितर दवरलेली आसा म्हाका अभिमान आहा सांगपाक हांव घरा कडेन बसोंक ना गोंयकारांक सगळ्यांक सांगपाक सोदता की कोर्टान 11,000 फायन मारून बस सोडल्या उपरांत आमी रिविजनान वचोन डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वयल्या कोर्टान वचोन तेचेर स्टे हाडून ती बस पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर 13 तारीख पर्यंत तरी दवरपाचो कार्यक्रम सगळो केल्लो आसा आयज हांगासर वाहतूक खात्याची से मागलेली आसा आनी वाहतूक खात्यान तितून आतां फुडें कशा रितीन ते बस सोडपाची कितली फायन मारतले कितें मारतले सगळे कोर्टा मुखार दवरपाक जाय आतां हेचेर फुडें वयताना हो विशय इतल्यार सोंपना आतां ज्यो NOC पळय दिल्ल्यो एकूच पंचायत शिवोले पंचायतीन जवळ जवळ 10 NOC दिल्ल्यो अशी ट्रेड लायसनां घेवपाक शिवोलेच्या रेजिडेन्शियल घरांनी वेगवेगळी कोणाची पळय रेजिडेन्शियल घरां आसा तितून बेकायदेशीरपणान शिवोले पंचायतीन पळय ज्यो NOC दिल्ल्यो त्यो 11 NOC तेंच्यांनी आमी आवाज उठयना फुडें हाडून सरेंडर केल्यो कॅन्सल केल्यो आनी RTOक तेंच्यांनी कळयलां की आमी ह्यो 11 NOC कॅन्सल करता त्या प्रमाणे आयज हांवें सगळो हिशोब रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टान म्हाजे कडेन जें इन्फॉर्मेशन आहलें त्या 11 NOCचेर 44 बसी रजिस्टर जाल्ल्यो ह्या एका ऑफिसान म्हापशा 44 बसी रजिस्टर जाल्ल्यो आतां 44 बसी खंयच्यो की गायत्री ट्रॅव्हल 4 बसी मागीर कलालूर रोडवेज 4 बसी सुगामा ट्रॅव्हल 4 बसी वैभव रोड लायन्स 2 बसी इंटरसिटी 4 बसी मंगला ट्रॅव्हल्स 8 बसी रेशमा ट्रॅव्हल्स 2 बसी इंदुमती ट्रॅव्हल्स 8 बसी
वरदलँड ट्रान्सलँड 8 बशी अश्यो करून टोटल 44 बशी ह्या 11 NOCचेर रजिस्टर जाल्ल्यो फक्त शिवोले पंचायतीच्या क्षेत्रांत आनी तेंच्यांनी त्यो सरेंडर केल्यो. आतां आमी निवेदन कितें दिलां आयज रिप्रेझेंटेशन की ह्या बेकायदेशीरपणामुळे सरकाराक कोट्यांनी रेव्हेन्यू लॉस जाता. आतां कोट्यांनी कित्याक म्हणटा हांगासर तुमकां हिशोब सांगता की राज्याचो जो पॅसेंजर टॅक्स येता तो पॅसेंजर टॅक्स 36 सिटाची जी बस आहा किंवा बर्थ स्लिपराक बर्थ आसता सिटींग बसीक सिटर आसता त्या 36 सिटाचे बसीक जर ती गोंयान बस रजिस्टर आसत जाल्यार तिका 300 रुपया पर सीट टॅक्स कलेक्शन जाता. आनी तो जर हिशोब जर केलो 300 रुपया प्रमाणे 36 सिटाचो 10,800 रुपया टॅक्स जाता. ती जर बस कर्नाटकान किंवा बाकीच्या स्टेटींच्यान जर रजिस्टर जावन तर येयली जाल्यार गोंयान येताना 36 सिटांक 600 रुपया सरकारचो टॅक्स आहा. भायली स्टेट इंटरस्टेट जर बस बाकीच्या स्टेटींतली जर गोंयान प्रवेश करता जाल्यार ताका 600 रुपया पर टॅक्स आहा. त्या 600 रुपया प्रमाणे 21,600 रुपया टॅक्सा प्रमाणे त्याचे थंयसर जाता. 600 रुपया प्रमाणे 36 सिटाचे 21,600 रुपया जाता. आतां गोवा रजिस्टर जी बस आहा ह्याच ऑफिसान हांवें सांगलेल्या प्रमाणे 44 बसीचो जर हिशोब करीत 10,800 गुणिले 44 जर करीत जाल्यार 4,75,200 रुपया म्हयन्याक हे एक ऑफिस हांगासर येवपाक जाय हांकां. ते तांकां येता गोवा सरकाराक येता. बाकीच्या स्टेटींतल्यान जर ती बस येयल्ली जाल्यार 44 बसीचे 21,600 रुपया इंटू 44 बसी जर करीत जाल्यार 9,50,400 रुपया येवपाक जाय. आतां हे 9,50,400 रुपया येयना. हांगासर 4,75,200 रुपया येता आनी 4,75,200 रुपया पर ऑफिस ह्या ऑफिसाक म्हयन्याक 4,75,200 रुपया पर मंथ 44 बसीचेर रेव्हेन्यू लॉस आहा. आतां अश्यो राज्यान म्हाज्या म्हायती हक्क कायद्या खाला रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टान जे इन्फॉर्मेशन आहा त्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ह्यो 300 बसी गोंयान रजिस्टर जाल्ल्यो आहा. 304 रावंड फिगर जर 300 तर धरल्यो आनी 4,75,200 म्हयन्याक जर टॅक्स धरलो इंटू 300 जर केलो जाल्यार जवळ जवळ 14,25,60,000 सरकाराक आयज सगळे RTO लॉस करता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. आनी सरकार आमचे जे सबसिडीचे पयशे आहा पळय ते सरकारा कडेन दिवपाक पयशे आसना. वाहतूकदारांक वेगवेगळ्या आमकां ट्रान्सपोर्टरांक सरकार बाकीच्यो अटी घालता हे लाय ते लाय ते लाय म्हणून हांगासर जवळ जवळ 14,025,60,000 सरकाराक लॉस जाता. हो मेजर रेव्हेन्यू लॉस राज्यान आयज चलयल्लो आहा. ताका लागून हांवें निवेदन दिलां ह्या ऑफिसाक कितें म्हणून की 44 बसी जेची NOC ऑलरेडी शिवोले पंचायतीन विड्रॉ केली त्यो नल एंड वॉयड जाली आनी त्यो बसी कंटिन्यू करपाक शकना त्या एड्रेसाचेर तेन्ना तेची NOC इमिजिएटली विड्रॉ केल्ल्या कारणान इमिजिएटली तांकां ऑप्शन दिवचो कित्याक पळय एक्चुली ती व्हेकल कायद्यान डिरजिस्टर करपाक मेळटा पूण कोणाचो तरी तो धंदो म्हणून आमी मागला सरकारा कडेन की हे वाहतूक खात्याच्या एसिस्टंट डायरेक्टराक तांकां रिप्रेझेंटेशनान बरोवन दिला की त्यो NOC काडून ट्रान्सफर करपाक जाय गोंया भायर त्यो वचोनी कर्नाटक महाराष्ट्र रजिस्टर जावन गोंयान येवनी 600 रुपया पर सिटा प्रमाणे तांचो टॅक्स कलेक्शन करा राज्याचो रेव्हेन्यू वाड जातलो. आनी हें निवेदन कित्याक बेश्टें हांवें दिवंक ना. पयर आमची जी मुख्यमंत्र्या कडेन मिटींग जाल्या सोमाराक त्या मिटिंगेन 2 तारखेक मुख्यमंत्र्यान क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्या वाहतूक खात्याचो डायरेक्टर आहलो म्हापशाचो एसिस्टंट डायरेक्टर आहलो EDT हेडक्वॉर्टर्स आहलो दोनूय डेप्युटी डायरेक्टर आहले क्लियर की सगळ्यो स्लिपर बसींचे वेव्हार चॅक करा म्हणून की टॅक्स भरी नासतना गोंयान चलता आनी भायल्या राज्याचे येवन पळय जी दादागिरी चलयल्या हांगासर आनी रेजिडेन्शियल घरांनी पळय ज्यो NOC घेवन पळय हे प्रकार चल्ल्या हेची सगळी चवकशी करपाक मुख्यमंत्र्यान आदेश दिल्लेले आसा. त्या प्रमाणे आमी निवेदन दिलां आनी हांव आशा धरता की वाहतूक खात्याचो जो एसिस्टंट डायरेक्टर आहा आतां इतलें प्रकरण जालें इतले एपिसोड हो जालो कोर्टान पावले हे पावले आयज तेंची आतां 13 तारखेक कसोटी लागतली की ते कशा रितीन त्या बसीक कितली फायन मारता कितें करता पळय ते 11,000 प्रकरण हे काबार करपाचो प्रयत्न केल्लो पूण ते आमी दिवंक ना. आयज 13 तारीख पर्यंत ती बस कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे दवरची पडटा गोंयान पर्वरी पुलीस स्टेशनार. हो आमचो एक विजय आसा. आनी जे मुद्दे 2 तुमकां सांगल्या ते म्हाजे मांडून जाल्यार तुमकां कितें आल्या तुमचें कितें आलें सदीप सद्या लीज एंड लायसनाचेर गोंयान कितल्यो गाडयो चलता आनी दुसरो विशय जसो तुमी म्हटलो की 2 ज्यो आसा ह्यो बेकायदेशीर विथआउट रजिस्ट्रेशन जाल्ल्यो आनी कितल्यो आसा हांगासर पळय टोटल गाडयो 304 आसा म्हणून तुमकां हांवें सांगलें 300 बसी जर धरल्यो
आनी तो टॅक्साचो हिशोब केलो जाल्यार जवळ जवळ 14 कोटी 25,60,000 रेव्हेन्यू म्हयन्याक लॉस जाता सरकारचे. 14 कोटी आज बुडपाक लागलेले आसा. आता जैसा तुम्ही प्रेस घेतल्या उपरांत जसो तुमचेर घेराव घालून तुमचेर हल्लो जालो, खंय ना खंय आमी पळयलं की काही जाण अशें म्हणटाले की सुदीप तांबडकर खंय तरी आतां उगी बसतलो म्हणून, पूण आयज तुमी परत हो आवाज रेस करता. सो खंय ना खंय एक मनान भंय ना काय कितें? पळय कितें आसा न्हू, आमी आंदोलनांतल्यान वयर सरलेले मनीस, आंदोलन करून येयले. 2005च्यान आमी एसोसिएशन रजिस्टर केला. पयलीं वाहतूक खात्याचे पुरते मुद्दे घेतलेले हांवें. मागीर फुडें वचून कोण तरी लोक न्याय मेळोवन दी म्हणून अप्रोच जावपाक लागले. सामाजीक मुद्दे घेवपाक स्टार्ट केले आनी तितूनच्यान आमी आंदोलनां करून वयर सरलेले मनीस. म्हाजेर हल्लो केलो. हांवें मुख्यमंत्र्याक, तुमी आसले सगळे फुड्यान रवींद्र भवनात, मुख्यमंत्री म्हाजी चवकशी करतालो की तुका कितें जालें. मुख्यमंत्र्याक जाल्यार म्हाका कितें जालें ती चवकशी तूं करनाका, म्हाका ऑर्डर केन्ना काडटलो तितलेंच सांग. लिव्ह एन लायसन्साची पळय आमी जे तुजे कडेन पळय प्रपोजल दवरला ते केन्ना काडटलो. आनी ते मुख्यमंत्र्यान जेन्ना एश्युरन्स दिले मंगळार किंवा बुधवाराक मिटींग घेवन आपूण काडटलो, त्या प्रमाणे आमी ती थंयच्यान रवींद्र भवनांच्यान येयल्ले. परत जेन्ना बेरेस्ताराक कळ्ळें की मुख्यमंत्र्यान मंगळार बुधवाराक मिटींग घेवंक ना, बेरेस्ताराक परत मेळोन मागीर ती सोमाराक मिटींग आमी करून घेतली फाटल्यान लागून. आतां फायल मूव जाल्लेली आहा, सरकाराक गेल्ली आहा. म्हाका अपेक्षा आहा की येता त्या 2-4 दिसां भितर ती ऑर्डर येतली आनी ती ऑर्डर जेन्ना तर येयली त्याच जाग्याचेर, ज्या जाग्यार म्हाजे पळय रक्त गवळा पळय त्याच जाग्याचेर प्रेस घेतलो. ऑर्डर येतली त्याच जाग्यार वचून प्रेस घेतलो. राव एक मिनीट राव, एक मिनीट मागीर तुमी इतरा. आतां तुमकां दिसता कितें की हल्लो जालो ओगी बसपाचें बी कांयच ना हितून, कळ्ळें. कित्याक हांव हो बशीपुरतो मुद्दो घेयना. आयज खुबशे पक्ष मतां मागोवंक भोंवता, कळ्ळें न्हू. गोंयकारपण आमी राखता, गोंय राखता, हें राखता. कोण तरी आतां इनाफ इज इनाफ येयलो. पयर खंयच्या सरपंचांक गेले, पंचांक गेले, हार गळ्यान घातले. तेंच्यांनी पयलीं जाणून घेवंक जाय. आसागांव काबार जाले सगळे. उरला कितें म्हूण आतां पंचायतीचें तेंचे कडेन पटोवंक ना म्हणून खंय तरी कोर्टान वचून ते प्रोजेक्ट बंद उडयले म्हूण तांकां हार घालपाचो प्रयत्न जाता. आमी हे विशय घेवंक ना न्हू. गोंयचें हित राखपाक हांवेंय विशय घेतला. हांगासर तुमकां दाखयतात जवळ जवळ 22/10/2024 हें निवेदन आहा मुख्यमंत्र्याक दिल्लें 22/10/24. हितून कितें म्हणटा की गोवाची टेरेस्ट्रियल लँडस्केप इज कॅरेक्टरायज्ड बाय लूज फॉरेस्ट, 52% ऑफ टोटल एरिया. काही मुद्दे वाचून दाखयता. फर्टायल एग्रीकल्चरल लँड गोंयान जी आसा पळय ती 23% आहा. कोस्टल झोन गोंयचो आहा तो 15% आहा. एंड अर्बन एरिया ज्यो आहा त्यो 10% आहा गोंयच्यो. आतां आमी कितें म्हणटा फुडें, द ब्रीफ स्टडी समरायज एज बिलो. फॉरेस्ट लँड क्लियर फॉर रियल इस्टेट प्रोजेक्ट including biodiversity and wildlife habitats, agricultural land converted to residential, commercial or industrial use, compromising food security and local livelihood. Coastal zone encroach upon by tourism infrastructure, polluting waterways and destroying mangroves. हे मुद्दे भितर आहा. आनी शेवटी हितून कितें मागलां आमी की टू कंडक्ट थरोड लँड यूज असेसमेंट टू व्हेरीफाय ऑल लार्ज स्केल लँड कन्वर्जन which have taken place in last 10 years, to establish a special task force to study in detail and to monitor land conversion in the state of Goa. हो जमनीच्या संदर्भात आमी केल्लें रिप्रेझेंटेशन. आतां हांव मागणी करता सगळ्यां कडेन, जे कोण पळय सोकोल्ड पळय गोंय वाचयता पळय तांकां आयज हांव क्लियर सांगता, म्हाजे कडेन पयशे ना हे PIL घालपाक. तेंच्यांनी आदवोगाद एक काडचो आनी हे PIL घालचो. सगळे डॉक्युमेंट कितें पळय जाता जाय पळय ते ह्या संदर्भात. सुदीप आतां म्हाका सांगा, लीज एंड लायसनाचेर जे एग्रीमेंट करून जी गाडयो चलताल्यो पळय आनी मागीर तुमी आवाज उठयना फुडें जे रिवोक जाले, पूण ते खंयच्या आदाराचेर कोणें केले आनी कोणाचे म्हणजे कशें कितें जालें ते सांगलें न्हू तुका. पळय तितून कितें आहा, पंचायतींक धरले. हितून एजंट आहा पयलीं. हांगा म्हापशा ऑफिसान एक सतीश म्हणून आहा, कळ्ळें न्हू. तो एजंट काम करता. तो कितें करता, ही सगळी सिस्टम पयलीं पंचायती धरता. थंय बस्तोड्या पंचायती आहा, ओमुरप्या पंचायती आहा, शिवोले पंचायती आहा, सरावंडींग पंचायती आहा. त्या थंयसर कोण बाबडो गरजेक आहा पळय ताका धरप, ताका 21,000 हातीक दिवप, त्याच्या रेजिडेन्शियल एरियेचेर NOC घेवप पंचायतीची आनी तो व्हडलें इस्टाब्लिशमेंट दाखोवप. आतां ते दिसा हांवें तुमकां पळय दाखयले, फोटो दाखयल्ले पळय, तें घर मोडपाक पावला आनी त्या घराचेर इस्टाब्लिशमेंट दाखोवन थंय NOC घेवन ह्यो 2 बसी हल्लो जाल्या प्रकरणांतल्यो त्यो 2 बसी रजिस्टर केल्ल्यो. पूण हें कितें आहा, हें व्हडलें षडयंत्र आहा पळय. आयज न्हू एकूच मिनीट मातशी 2 मिनटां घेता तुमची. हांव न्हू सांगपाक पूण ते कायद्यान चलताले ना न्हू, सांगलें न्हू तुका. बेकायदेशीरपणान म्हणून NOC रिवोक केल्यो न्हू. हांवें आवाज उठयलो म्हणून 11 NOC कित्याक हाडून दिल्यो तेंच्यांनी. बेकायदेशीर आहा म्हणून दिल्यो न्हू. तशें राव थोडे दीस बाकीच्यो पंचायती दितले हाडून. राव पळयत राव तूं मजा. आतां कितें आहा,
मातशें शिवोले पंचायतीक चाबूक पडो आनी मागीर सगळ्यो बाकीच्योय दितले कश्यो पळय ते म्हणटकच त्यो 300 बसी पळय आहाय त्यो सगळी चवकशी जातली आनी जे कोण पळय म्हाज्या हल्ल्याच्या टायमार खास करून कित्याक उमेद जर जाली न्हू जाल्यार तो मोवी नाका आमचो आहा मोवी नाका त्या मोवी नाकाचे 3 पंटर आहा एक भाऊ काका म्हणून आहा मागीर एक ब्रह्मा काका म्हणून आहा आनी एक बाबा काका हे 3 काका 4 जाणांक उमेद जाली म्हाजेर हल्लो जालो तेन्ना पूण कित्याक म्हाका कांय चिंता ना तांकां मुद्दम सांगता तुमची 2 मिनटां घेता लोकांक गोंयकारांक कळोनी हांव जगता पळय आयज न्हू तांकांय सांगपाक सोदता हांव म्हाजें न्हू कितें एक टिपण आसता मनशाचें भविश्य बरयल्लेलें आसता आनी तें भविश्य जेन्ना म्हाजें पळय बरयलां पळय तितून क्लियर बरयलां की हांव पदवी पर्यंत शिक्षण सुद्दां जर घेतलें हांवें जाल्यार हांव वाहनाच्या धंद्यान लक्ष घालतलो एकूच म्हाजे बायल प्रेमान लग्न जातलें एक म्हाका भुरगो जातलो 35 वर्सां पर्यंत कोर्ट कचेरीची कामां सुरू जातलीं तेन्ना म्हाका हांसूंक येतालें की म्हाका आनी कोर्ट कचेरीची कसली कामां सुरू जातलीं काय पूण ती जाली 25 आयज हांव सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट हांगासर सदांच म्हाजी पेटिशनां येता वेगवेगळ्या विशयाची आनी तांकां सांगपाक सोदता 50 वर्सां म्हाजें आयुश्य बरयल्लें आसलें आनी 50 वर्साचेर म्हाका पळय जे त्रास जाताले जिवाक पळय त्या प्रमाणे हांवें दामबाबाच्या देवळान जमावले न्हू 4 फावटी मागलेले देवा कडेन म्हाका मरण दी म्हाजे कडेन जगपाक जायना पूण देव आयज म्हाका जगयता 53 वर्सां नाही जावं देव जगयता कित्याक लागून जे पळय मदान जाल्या पळय तांकां बूथ शिकोवपाक जगयता तेन्ना ते मोवीन काका तो भाऊ काका बाबा काका हांकां हांव सांगता चड खूश जावपाची गरज ना फुडें पळय येणारो काळ आहा पळय तो सांबाळपाक आतां तुमी फुडें तयार रावा सांगा सो तो एसॉल्ट जाल्लो पळय 7 जाणांनी तुमी फाटीं म्हटलें आनी कंप्लेंटूय केल्ली पळय म्हाका ती खंय पावला ती कारवाय जाली मागीर 14 जाणांक अरेस्ट केले न्हू 14 जाणांक अरेस्ट केले पळय ती नॉन बेलेबल सेक्शनां आसली म्हाका कायदो बऱ्या पैकी कळटा म्हूण हांव पुलीस स्टेशनार रावंक ना न्हू म्हूण हांव सीएमाच्या घरा डायरेक्ट गेलो ताका कित्याक कॉमन इंटेंशन अनलॉफुली रॉंगफुली रिस्ट्रेन आनी लॉफूल अनलॉफूल एसेंब्ली तिनूय सेक्शनां बेलेबल आसली बेलेबल सेक्शना प्रमाणे तरी पीआयचे धन्यवाद दुसरे दीस पर्यंत तांकां दवरले सांज पर्यंत भितर कळ्ळें न्हू आतां ती केस चार्जशीट जातली कोर्टाक वयतली आमी बाईक सपोर्ट करपाक गेले सुदीप भाई कित्याक तो खूब आयज गोंयकाराक धंदे गोंयकाराच्या हातीन उरूंक जाय म्हणून झगडटा आनी आमचो फूल पाठिंबो आसतलो करतले सांग ते आयज काडले न्हू थोड्यो गोश्टी सरकार नोटिफिकेशन करता करतले जातले कितें आसा पळय बऱ्यापणान सगळ्यो गोश्टी आयज एक नोटिफिकेशन काडलें न्हू आतां मेन आमचें लिव्हन लायसन्साचे नोटिफिकेशन आहा ती ऑर्डर येवनी मागीर फुडें कितें आहा पळय ते सगळें मेळोन आमी निर्णय घेतले फुडलो कळ्ळें न्हू आमकां आतां उमेद येयल्या सापा म्हणून एक गांव आहा अरुणाचल प्रदेश थंयसर सोलडोडम म्हणून एकट्यान आंदोलन केल्लें मोठें तें आतां आंदोलन सोलडोडम म्हणून जावन आमकां गोंयान करचें पडटलें आनी सापाच्यान एका मनशाक डेप्युटी डिस्ट्रिक्ट कमिशनर आहलो थंयसर पळय ताका धांवडलेलो तेंच्यांनी तो सद्या गोंयान आहा ताका आतां गोंयच्यान धांवडपाचें आंदोलन करतले मातशी ऑर्डर येवनी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर